हरे कृष्ण कथामृतांतू सगळ्यांक स्वागत करताची. रामायणांतू आम्ही अनेक वीर भक्तांविषयी ऐकता असताची. भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषणाविषयी. जाल्यार रामायणांतू आमकां अनेक अशी वैष्णवी भक्तीन स्त्री आसाची कोण भारी विनम्र जावन देवाला आश्रय घेतलेला आसाची. सीता मैया, मंडोदरी देवी, अहल्या, तारा, शबरी माता आनी अनेक आसाची. तांतूंची आमी आजी अंजना देवी विशयी ಸ್ವಲ್ಪ ऐकूया. पुंजिका स्थला म्हणून एक भारी चंदी अप्सरा स्वर्गलोकांत असता. सान असतानाची तिका बृहस्पती मुनी तिगेल ध्रुव म्हणून स्वीकार करून तांगेले आश्रम हाडताची आनी तांगेले छत्रछायांतू ती होड जाता. त्या आश्रमांतू मस्त संत वर्गजन यज्ञ याग पठण श्लोक इत्यादी करत आशिल्ले निमित्त थंयचे वातावरण भारी शुद्ध पवित्र असता आणि भक्तिमयी असता. ताका तेच वातावरणांतू भक्ती वातावरणांतू ती होड जाता असता. तिगेल मनांतू कांय आशा द्वेष ईर्ष्या कांय नासता, केवल शुद्ध भक्ती असता. 17 वर्ष आयु पावताना एक दिवस बृहस्पती मुनी तिक सांगता फूल जावका देवा अलंकार करच्याक म्हणून. ताका ती सोदिता फर्स्ट टायम ती आश्रमा दुखून भायर पाय घालता आनी सोदीत वना भितर वता आनी थंय तिक भारी चंद गंधर्व देख पडताची आनी तांणी जलक्रीडा करता आसताची आनी तिगेल मन तांगेल वयर आकर्षित जाता. हकडे बृहस्पती मुनी तिगेल वाट पळयता आसताची. मस्त वेळ जाल्ले म्हूण तिक सोदिताची त्या स्थळार वचून पावताची आनी तांक सक्कड विशय ज्ञान जाता. तांकां कळता की तिगेल मनान तूं आनिकेची आशा आस म्हूण. त्या बंधना दुखून तिक मुक्त करच्याक तिगेले चांगपणाक तिक शाप दिताची की तुगेल अनेक जन्म तूं वानरान तूं जाताली म्हणून. हें आयकून तिक भारीच दुःख जाता. जाल्यार बृहस्पती मुनी सांगता हें तुगेल चांगाकची, हें शाप न्हय, हें तुका वरदान की त्या म्हळ्यार मुखारी ईश्वरू आनी वायुदेवाले सामर्थ्य जावन तुगेले एक भारी एक शुद्ध भक्त जावन एक पुत्र जन्मा येतलो म्हणून. हें आयकून तिक भारी खुशी जाता. तशीच तिगेले अनेक जन्मान ती कुंडल म्हणून वानर रायाले पुत्री जावन ती जन्मा येता आनी फुडें जन्मान तूं भक्ती आशिल्ली निमित्त ह्या जन्मावरी ती कांय वेळ कळवनाशी वना वचून तपस्सी करता आसता. वनान तूं एक पुत्र जावपा म्हूण एक आश आसता. तेन्ना तिगेल तें सौंदर्य पळोवन एक व्हड भयानक राक्षस शमसाधना म्हणून तिगेल मागशी लागता. तिगेल जीव वांचोवच्याक रक्षण एका हकड तकडे धांवताना तिका आश्रम देख पडता आनी थंय ती आश्रय घेता. थंयची ऋषी मुनी सांगताची त्या राक्षसा बिणी आमकां हारोवच्याक साध्य ना. केवल केसरी म्हूण एक वानर आस, ताण मात्र तागेल्यांत बल आस म्हणून. तशें म्हणचे भितरी तो शमशादन राक्षस तिका सोदून त्या आश्रमा येवन पावता. तेन्ना कसं करचें? अंजना देवी शंकरा वयर ध्यान लायता. तेन्ना थंय केसरी प्रकट जाता आनी तांगेले आनी त्या शमशादन राक्षसाले मस्त जोरान युद्ध जाता. मस्त वेळतना तें युद्ध जाता आसता. तेन्ना तो शमशादन राक्षस मायावी आशिल्ले निमित्त तो एक व्हड हस्ती रूप घेता. तेन्ना केसरी एक सान रूप घेवन त्या शमशादनाले हस्ती रुपार मस्तकारी मुष्टीन मारता वता. ताका मत्त चक्र येता आनी आपास तो त्या राक्षस रुपार येता आनी केसरी वानर रुपार येवन आपास तांगेल युद्ध जाता. मस्त वेळतना युद्ध जाताना कसनय ताजे उपाय पडना. तेन्ना आपास अंजना देवी शंकरा वयर ध्यान लायता आनी महादेव तिका सांगता की शमशादनाले मृत्यू तागेले रगतांत आस म्हणून. तशीच ती वग्गीची रगत सोदीत तागेल पडला आस की खंय म्हणून. तेन्ना तिका तें मेळतरी तें रगत लायकून बाणां लावन केसरी दिता आनी सांगता हेंच बाणान ताका मारला रे तागेल मृत्यू निश्चय आस म्हणून. तशीच केसरी ते बाण घेवन शमशादनांत मारून घालता. सक्कड ऋषी मुनी भारी खुशी जाता की आपास तांणी तांगेल भक्ती यज्ञ याग आनी सूर कोरयत म्हणून. आनी तांणी भारीची केसरी होगळसिताची. केसरी कृतज्ञ जावन सांगता की हांत म्हागेल कसनय होड पडना. हें केवल अंजनी देवीन सांगिल्ली निमित्तची त्या मात्रानाची हांव म्हाका हें करचें जाल्लें म्हणून. तशीच केसरीने अंजना तांगे एकमेकांक तांणी कृतज्ञ व्यक्त करताची. हें पळोवन ऋषी मुनी भारी खुशी जाता आनी तांणी तांगेलें लग्न रचयताची. अशी केसरीले आनी अंजना देवीले लग्न जाता
आनी तांणी मस्त काळ तपस्या करून प्राप्ताची वनांत तपस्या करून कितले केल्यारीची तांणी तांकां पुत्र प्राप्त जायना जाल्यारीची तांणी भक्तींत तल्लीन जावन वनांत तपस्या करता आसताची. तेन्ना एक दिवस ईश्वर आनी पार्वती मांकडा रुपार येवन तांगेली तपस्या लागीं येवन बसताची. तेन्ना केसरी तांकां धांवडेता. तेन्ना अंजना देवी सांगता, ना हान्नी साक्षात ईश्वराची म्हूण. तेन्ना ईश्वर तांकां सांगता की एक आंब्या रूख आसा, तांत एक विशेष आंब्या फल आसा, ते खायल्या मात्रानाची अंजना गुरबीण जातली म्हूण. हें आयकतरी तांणी ते एक विशेष जावन आशिल्लें वन सोदिताची आनी ते दिव्य रूख आंब्या रुखार पंदा बसून 7 दिवस तपस्या करताची. भक्तीन मन तल्लीन जावन देवा चरणार विंदार तांणी तपस्या करताची. 7 दिवस जातरी त्या आंब्या फलां दुखून एक दिव्य रूप वायुदेव प्रकट जाता आनी वायुदेव त्या आंब्यान तागेल पुरा सामर्थ्य शक्ती घालून आनी सांगता केसरीक की हांतू शिवाल वरी सामर्थ्य आनी शक्ती आसा अशें म्हणून ते केसरी दिता. आनी केसरी तागेले पुरा सामर्थ्य शक्ती भक्ती त्या आंब्यांत घालून अंजना देवी दिता आनी अंजना देवी ते ग्रहण करतरीची गुरबीण जाता. आनी सर्वश्रेष्ठ भक्त शिरोमणी हनुमंताले जन्म जाता. हनुमंताक बुद्धीर बलम सांगिल्लें आसा, यश धैर्य वाकपटुत्व पुरा जावन आसून राम भक्ती केलेली आसताना. मनोजवम मार्ततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये म्हणलेलें आसा. ताक भारी 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 छान बुद्धी जाल्यार तांणी बुद्धी देवाल भक्तीक सही मार्गारी घालेलें आसा. श्रीमद भागवतांत रामायणांत उल्लेख येता. तेन्ना हनुमंतू रामा सांगता, हे रामचंद्र, म्हाका गोत्त आसा की तुगेलें हें लक्ष्मी नारायणाल रूप आनी राम सीतेल रूप भिन्न ना. जाल्यारीची म्हगेल मनांत हृदयांत चित्तांत तुगेलें हें रामालें रूप बसयलें आसा. ताचे खातीर म्हाका हें तुगेलें राम रुपांतूच ध्यान करचें आनी पूज करच्याक हेंच राम रूप जावन आराध्य जावन हांव पूज करतलें देवा तुगेलें म्हूण. तशी हनुमंतान देवाक भक्ती सेवांत पराकाष्ठात मेळ्ळेलें आसा. अंजनी पुत्र आंजनेय की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, केसरी नंदन हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय. हरे कृष्ण.